करात, आमचे कडेन कॉपी दियात, आमी घरा चल्ले. ना जाल्यार गेटीर बसतले. आमी गेटीर ना, आमी फुडलो कोर्स येन्ना सांगना, आमी करतले कितें करपाचें मागीर पळयतलो. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. श्री छत्रपती महाराज की जय. माता की जय. भारत माता की जय. नमो पार्वती पते. हर हर महादेव. नमो पार्वती पते. हर हर महादेव. राहिले त्यांना सांगितले की प्रॉपर्टी ओनराचेर कंप्लेन घाल म्हणून. एकच रिक्वेस्ट आशिल्ली, हेतून भितर दाखयली पळय कांय ना, सरळ सांगलेलें स्टेट बाउंड्री ब्रीच केल्ली आसा. इट इज नॉट द मॅटर ऑफ ओनली बीफ नाव, इट इज द मॅटर ऑफ सेक्युरिटी ऑफ द स्टेट बाउंड्री. आतां जर जायना जाल्यार आमची एकच मागणी आसा, तुमचे कडेन जर जायना जाल्यार आमी वचून ती गार्ड करतात स्टेट बाउंड्री. आनी आय विल रिक्वेस्ट ऑन विथ द रिस्पेक्टेबल मिडिया ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ, आमी सरळ सांगता, आमी बजरंग दल आयच्या आयज जर तर हांगा त्या प्रॉपर्टी ओनराचेर कंप्लेन जायना जाल्यार आमी वचून बॉर्डरीचेर उबे रावतले. जय श्रीराम. जय श्रीराम. आमी गेटीर वचून आमी उबे रावतले, कित्याक आमी खूब फावटी सांगून पळयले कितके भुरगे हांगा जे रातभर कामां वतात दिसभर आनी रातीन येवन गेटीर आपलें काम करतात. म्हणजे ते मास खंय तरी, अरे आमी तर म्हणटा, म्हाजी तर सरळ म्हणणें आसा, कोणी म्हाका म्हाजेर कंप्लेन घातल्या, आमी ते गोवा मीट कॉम्प्लेक्सूय नाका आमकां. आनी ते मेन म्हटल्यार तुमी से दिया आमकां, आमी वता गोवा मीट कॉम्प्लेक्सा दारान धरणं धरतात. तुमकां नाका, तुमचे कडेन जायना जाल्यार सांगा मरे आमकां कितें प्रॉब्लेम आसा. आतां आमी लास्ट टायम PIAक रिक्वेस्ट केली, त्या नंतर 5 दीस दिले, त्या नंतर पळय सरपंच आयलो, गांवचे लोक आयले, कितके लोक येवन समज सांगले, PIAक सांगले 5 दीस दिले, त्याच्या नंतर SP कडेन गेले, SPक 5 दीस दिले, थंय कांय एक्शन ना. आतां 10 दिसांनी आमकां परत येवचें पडलें. आनी आयज हांव तर सरळ सांगता, हांव घरा वचपा आयलो ना. तुमचे भितर कोण घरा वचपा आयलो जाल्यार सांगा. आमी आयज हांगाच रावतले जो पर्यंत अनियमीत काळ म्हणटा त्या प्रमाणे तुमी जो पर्यंत त्या प्रॉपर्टी ओनराचेर केस घालना. आनी केस ओन्ली बीफाची न्हू. अरे फाल्यां म्हाज्या घरान जर तर एक इल्लिगल बॉम्ब आनी ड्रग्स आनी हे मेळ्ळे, तुमी म्हाजेर हांव येता आनी मागीर तुमकां ट्रेसपासा कंप्लेन दिता, तुमी आयकतले? हो कायद्यान बसता. तुमी कायदो पाळा मरे. हांव कितें म्हणटा, कोणाली फेवर केनाका, म्हाजी चूक दिसता म्हाजेर कंप्लेन घाल. पण हांव कितें म्हणटा, त्या प्रॉपर्टीन मार्क्स मेळ्ळा, प्रॉपर्टी ओनराचेर पयलीं केस जावपाक जाय. तेजे नंतर तुमी जेन्ना थंय पावले, तुमकां पुलिसांक पयलीं खबर नासलें, तेजे नंतर तुमी थंय पावले, तुमकां दिसलें मरे बाउंड्री ब्रीच केली ती केस खंय गेली रे? ती केस खंय गेली? त्या रस्त्याक पळयल्या कळटा मरे कितली गाडी थंयच्यान क्रॉस जाल्यात. 1-2 गाडी गेल्ल्यार तण जाले. आमी गोंयकार, तुमी गोंयकार, तुमकांय खबर आहा. 1-2 बॉम्बेच्यान आयले लोक न्ही आमी, 1-2 तणावयल्यान 1-2 गाडी गेली म्हणून तेजेर डाग पडना. थंय अक्षरशः रस्तो मार्ग जाल्लो आसा मरे थंय. तुमी कंप्लेन घालपाक कित्याक फाटीं सरतात? तो अंबानी जावं नाल्यार आनी कोणी जावं, तुमी घाला मरे केस. कोण तो मित्तल तो जावं ना, तेका प्रूव करूं आपूण इनोसंट जाल्यार ते कोर्ट पळयतलो. इट्स अ मॅटर ऑफ हें लॉ. कोर्ट कायदो म्हटल्यार कितें आसा न्ही, कायद्यान पळोवं दी. तूं PI आयज कित्याक ना? आमी PI कळयल्ले, PI कित्याक हांगा ना? आमी आयज कशें हांगच्यान हालची ना. आमी सुशेगाद, तुमचे कडेन भरपूर टायम आसा. तुमी कोणाक सांगपाचें सांगात, आपयात. आमी हांगाच रावपा आयले. हातूंतले भितरली एकलोय भुरगो घरा वचपा आयलो ना हांगा. आनी आयज आमी हांगाच रावतले. कितेंय जाल्यार कोता येता, आमकां तुमगेली कांयच नाका सर्वीस. पावस पडल्यार मातसो भितर रावपा दिया इतकेंच, ना जाल्यारूय ना म्हणल्यार कोता येता. आमी आपल्या कापेत घालून घेता. पण तुम्ही आयच्या आयज तेजेर कंप्लेन जाले शिवाय आम्ही घरा वचपा ना. वचलो कोणी घरा? जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. अरे फारे सादी मनशाक, अरे आमी भुरगीं जिवार खेळोन मास धरून दितात. इल्लीगल भायल्यान ते जिवार खेळोन कितले धोका आसता तुमकां खबर आसा? हांव दाखयतलो तुमकां कितले स्लॉटर हाऊजीस चालू चलता ते. तेतून भितर वचून दाखोवचें पुणी पुलिसांनी. कोणाक ना रे का बसता? एक्शन ना जाली म्हणपाक आमी खंय पाकिस्तानाक ना रे. अरे आमी संविधान आसा, संविधानाक मानता आमी. बिएनएस तुमचो कायदो आसा, कायदो बांगलादेशाक तेतून कायद्यान खंयच मेन्शन ना. इल्लीगल ट्रेसपास, स्टेट बाउंड्री ब्रीच केल्ली. माझी घरान जर ड्रग्स सापडटा, अरे हांवें करता मित्तलाल्याच प्रॉपर्टीन हें कातरिल्लें गेला. हे मास मित्तला प्रॉपर्टी भितर कातरिला. मित्तल गोरवां मारता. मित्तला कडेन सगळीं हत्यारां आसात. मित्तल गोरवां मारून गोंयांत मास हें करता, सप्लाय करता.
ह्या प्रॉपर्टीचेर ह्या प्रॉपर्टी भितर पुलिसांनी सर्च करचे. ह्या प्रॉपर्टी भितर मांस कातरिल्लें वता. 5 टन मांस मारप फकाणांनी निदान 2 दीस दिसता म्हाका इतले हे आतां इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावला तेंचे कांयच ना. 0. आयज जातलें इन्व्हेस्टिगेशन. जायना जाल्यार आमी घरा वचचे ना. सरळ सांगता आयज जर तर जायना तूं बाई सांग रे ही पळय ही गती अशें आमकां इन्फॉर्मेशन आहा कितें तो कोण गेट ओपन करता पळय ताका 70 रुपया पर केजी आहा प्रॉफिट तेगे बेनिफीट. हांव नांव घेना. हेतून नांव आसा पूण नांव हांव घेना. हेतून एक पुलिसाची नांव आसा. ह्या भुरग्यान एक गाडी हाडयली. ही गाडी सगळी चडश्यो गाडी हेणेच हाडयल्या. बट ही गाडी तेणे हाडयल्ली. तेणे हाडयतकीर हो पुलीस कोण तरी येता आनी ताका थंय धमकी दिता. नाव घेना. इट इज सब्जेक्टेड टू द ही कंप्लेन ऑलरेडी रजिस्टर केल्ल्या. दॅट इज अ सब्जेक्ट ऑफ द पुलीस स्टेशन टू टेक एक्शन ओवर दॅट पुलीस ऑफिसर. बट हांव एकच मागता की जर आमचे भुरगे अशे रात दीस काम करतात आनी तुमकां पगार मेळटा, तुम्ही ऑफिशियली कामां आसात, यू आर डुईंग ऑफिशियल जॉब बाय डुईंग द पेट्रोलिंग, तुमकां कित्याक मेळना? बरें चोर मेळना आनी कितें मेळटा? तोय दुबाव घेता. आतां घेवचो पडलो. परिस्थिती अशी हाडली आमचेर. 19 दीस जाले. जर तर एक मनशाचेर अरे सादे आमच्या भुरग्यांचेर अशें खंय गेले म्हणून जर गाडी सोदपाक गेले म्हणून गेले जाल्यार आमच्या भुरग्यांचेर कंप्लेनी घातल्या. म्हापशां मास सोदपाक थंय डावट आशिल्लो कोणी तरी सांगलें थंय कातरिता म्हणून. तेन्ना सोदपाक गेल्ले कडेन आमच्या भुरग्यांचेर कंप्लेनी घातले आसात. गेटीर जे अटॅकूय जाला आमच्या भुरग्यांचेर. गेटीर जे प्रकरण चलता तितून तुमकां गेटीचो पुलिसांचो संशय बी आसा? 100%. नाल्यार कसो जातलो? तूं सांग कोणाकूय सांगता. हे व्हिडिओ पळयणाऱ्या प्रत्येक मनशाक सांगता. तुमच्या घरान कितें तरी वस्त घडटा आनी तुका ती खबर ना असो हांव बरें एखादे खबर ना असो येता. बट 90% केसीचे भितर तूं आपल्याक खबर ना अशें म्हणू शकता ना. असो एक व्हिडिओ व्हायरल जाला की ते मनशाचें नांव घेता पूण ते पोलीस बी अशें म्हणून व्हायरल जाल्लो आसा. तें पयर सांगलें. पयर आमी पुलिसांक रिक्वेस्ट केली तुमी सोदून काडा. आमी सांगना. इट इज युअर कोर्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. व्हिडिओ पुलिसांक दिला. पुलिसां कडेन सगळ्या पूण कित्याक एक्शन जायना म्हणून म्हाका खबर ना. आतां हे स्थानीक बळाचेर जायना आनी कसलें तें म्हाका खबर ना. हांव क्लियरली रिक्वेस्ट करता परत एक फावटी हंबल रिक्वेस्ट. आयच्या आयज हांगा जर तर पुलीस कंप्लेन रजिस्टर जायना प्रॉपर्टी ओनराचेर आनी सरळ स्लॉटरिंगाची आनी स्टेट बाउंड्री ब्रीच केल्लीची दोन्ही जर कंप्लेनी जायना आमचे कडेन कॉपी मेळना तोपर्यंत आमचो एकय भुरगो घरा वचचो ना. पीसफूल प्रोटेस्ट हो पुलीस स्टेशनाच्या दारान चालू आसतलो. आणि सपोज जायना जय श्रीराम जय जय श्रीराम आणि जायत ना म्हणून जर तर केन्ना कळटलें आमकां तेन्ना आमी हांगसून गेटीर वतले. सांगतो आमकां खबर हांव सांगता ट्रेसपासिंग दिता. अरे हांव सांगता तो प्रॉपर्टी ओनर ह्या बी केसीन इनवॉल्ड आसा. हांव तरी भायलो चल गांवचो लोक सांगता द फर्स्ट पर्सन ऑफ द विलेज तो सांगता तो इनवॉल्ड आसा. तो प्रॉपर्टी ओनर ह्या मॅटरान इनवॉल्ड आसा. तुम्ही ताका बूक करता की ना करता? नाजाल्यार सांगात. नाजाल्यार कितें फायदो रे तो निवडून येवन? ही जर लोकप्रतिनिधी मरे. तो फर्स्ट पर्सन ऑफ द विलेज. फर्स्ट डे याच्यान आम्ही तेच सांगता की लोकल म्हणल्यार तोच मित्तल जो कोण आसा तोच भितर आसा म्हणून त्या केसीन घरची भागीदारी आसा. हांगा पुलीस येत जाल्यार खंय तरी डायवर्ट केल्ली जाता आयज पर्यंत. अजूनय तेजे सारखी केस. बरें तेजो एटिट्यूड कसो आशिल्लो ते दिसा हांगा आयला पांय घालून तो पुलीस स्टेशनाच्या कॅबिनान येता. आमी हांगा भायर उबी रावतात. आमी परमिशन घेवन जो पर्यंत आपयना तो पर्यंत आमी भितर वचना. तो येता ते दिसा पांयार पांय घालून ते बसता. कोण रे तो? त्याची पयशांचो मोल आसा आनी तो तेगे घरा दुधसागरा पांयामुळा आपली दादागिरी ताका दाखोवपाक मेळची ना हांगा. तो पुष्पा जालो. हा तो कोण? तो त्याका कुसपा घालपाचो. पुष्पा घालपाचो. अरे तूं ह्या थळान आमच्या आजी पणजे मरून गेले. जाणटी आमची मरून गेली. ती सदां सांगताली दुधसागरा कडेन थंय केन्नाय वचून मुसीबण करप ना म्हणून. आनी असली जर तर ह्या दुधसागरा पांयामुळा चलता न्ही. आनी हांव सांगता जायना जाल्यार सांगचे हात वयर काडात. नाका गेट आमी सांबाळटात. आमकां नाका 1 रुपया. कितें जालें की ह्या प्रकरणान खंय पावलें प्रकरण? आतां ह्या प्रकरणान म्हटल्यार जालें कितें पळय. ह्या प्रकरणान आतां जाले ऑलमोस्ट कितले दीस जाले? कितले तारखेर ते 12 ऑक्टोबर. 12 ऑक्टोबराक 19 दीस जाले. 5 टन मांस धरले. 5 टन म्हणल्यार साधारणता 60 ते 70 गायो
5 टन म्हणजे कितें ती विथ बोन्स आनी विथ स्कीन गाय नाशिल्ली ते काडलेले मांस 5 टन म्हणजे 60 ते 70 गायांचे मांस जर तर मेळटा इजंट इट अ मर्डर केस जावपाक जाय हाजेर बरें ती आतां दुसऱ्या स्टेटींतल्यान मारून हाडली बरें ती हांगा पावली कशी क्वेश्चन मार्क कोणाचेर रे केसी कोणाचेर जावप केस कोणाचेर जावप खरी केस पुलीस स्टेशनाचेर जावपाक जाय खरी केस पुलीस ऑफिसराचेर जावपाक जाय खरी केस त्या जाग्यार त्या दिसा ड्युटी आशिल्ल्या सगळ्या स्टाफाचेर जावपाक जाय अरे इतले मार आयले कशें पेट्रोलिंग कित्याक आसा तुमी आमी इतले धरतात आमी सरळ एक खूब हे करून हांव कितले पावटी रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक पुलीस डिपार्टमेंटाक हांव पांय पडून सांगून जालें आमच्या भुरग्यांक पगार ना पण आमचे भुरगे रातीन भोंवून पेट्रोलिंग करून सोशल पोलिसींग करून ते मास्क धरून दितात आणि आम्ही इतके गाडी धरल्यो तुमचो रिकॉर्ड दाखया म्हाका होम डिपार्टमेंटाक हांव अपील करता तुमचो रिकॉर्ड दाखया तुम्ही ह्या 4 वर्सांक कितले गाडी धरल्या काय म्हणून नाल्यार आमचो रिकॉर्ड आमी दाखयता आमी कितली गाडी धरल्यो कितली गोरवांक वाचयलो जितो वाचयलो कितली गोरवांक एक्सिडेंट जाल्ल्यांक रेस्क्यू केलो कितली गोरवांक बांयीक पडलेल्यो खळयांक पडलेल्यो वालेतीन पडलेल्यो काडून रेस्क्यू केलो ही कामां ही कामां कोणाची पूण केसीची हे प्रकरण जे आसलें सरळ आरोप आसा सरळ आरोप हांगा प्रॉपर्टी ओनराक सेव्ह करपाचो प्रयत्न जालो वता प्रॉपर्टी ओनर मित्तर मरे म्हाजे सरनेम देसाय म्हणून हांव सादरे गोंयकार सरनेम असो म्हणून फाल्यां हांव लावन येता मरे व्हडले अंबानी बीन सरनेम आतां तुमचे स्टेप्स कितें आसतले कांयच स्टेप्स ना आनी आज पुलीस स्टेशनार गांवचे लोक संतप्त जावन हांगा आयिल्ले आसात संतप्त जावन खूब पाशेस काडले 19 दीस धाकटे थोडोसो टायम न्ही 19 दीस जाले अजून जर तर अरे गोंयची बाउंड्री ब्रीच केला गेटीर येना गाडयो फाल्यां आर्म्स एम्युनिशन ड्रग्स टेररिस्ट सेक्स रॅकेट्स मागीर पयर म्हापशे चोरी जाली चोर अजून मेळना ते हांव हे करता आय टेकिंग अ डाउट ते चोर त्याच रस्त्यान गेले आसतले मित्तलाक पयशे दिले आसतले आतां जे बेकायदेशीर मास वयल्यान हाडटाले कर्नाटकांतल्यान ते आतां स्टॉप जावचे दिसता तुमकां स्टॉप मेळूच दी मरे मागीर फुडली